जेजू कोण? जेजू देवाचो पूत. जेजू जावन आसा आमचें जिवीत. ताचे उदेशी सगळें घडून आयलेलें आसा आनी आमी सगळीं जाणां ताचे पासत जियेता. सुरवातेक देवान जेन्ना रचना रचली ती ताणें ताचे उदेशी रचली, पूण मनशाक देवा सारको जिवंक आपणाचे वस्तुंकी जालो ना. ताका लागून ताणें आपल्या पुताक धाडलो. कशे भाशेन हे रचनेन मनशान ताच्या भुरग्यांनी देवाच्या येवजणी प्रमाणे आमचें जिवीत जिवंक जाय तें ताचे सोबे आमकां दाखयलें. म्हणटच आमी जेजूच्या एकवटांत रावत तर आनी ताचे तर आमी आयकत आनी ताची उतरां आमी समजून घेत आनी तें पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान घडटलें, तेन्ना आमी खरेपणी जें करूंक जाय, देव करूंक सोदता तें करतले आनी तें सदांच बरें जातलें. पळयात कितें जाता पळय तें आदल्या कोरोरांत कितें जाता तें कशे भाशेन ती चळवळ तांची आसताली आनी तांचे म्हणणें हितून कामां कशीं घडटालीं पळय ती. एझेकिया म्हणणें हितून बरो राजा आसलो, पण ताणें पातकाय केल्ली आनी देव ताका सांगता इजियाच्या उतरांनी तूं मोत्तलोय म्हणून. मोत्तलोय म्हणजे कितें? सगळें काबार जालें, एमकोणांत वतलो, शिवलांत आसतलो अशें. पूण तो देवा कडेन प्रार्थना मागता, कोण टिशीं येता, रडटा आनी सांगता सायबा म्हाका थोडी आनीक वर्सां दी. देव आयकता, देव ताका दिता, पूण ताका सांगता तुवें तुजें जिवीत आनी सगळें थाऱ्यार हाडूंक जाय. देवाची येवजणे प्रमाणे तुवें जिवंक जाय. आनी हे भाशेन देव आपली उतरां पाटी घेता आनी ताका बरेपण फाव करूंक आवडटा. पूण बरेपण कशें घडटलें? आपणाचे वस्तुंकी न्ही, पूण देवाच्या आदारान. आनी ते भाशेन आमकां जेजू सांगता, जेजू दाखयता. ताचे बरोबर असलें की ना, तो आमकां कितें दिवंक जाय तें दितलो. तो सुमूर्त मोडिना, पूण केन्ना कितें जाता, भुकेल्ले म्हणून तांकां जेवचें पडलें. सुमूर्तीन तशें बरोवंक नासलेलें. कोणेन बरयल्लें तें? फारिजेवांनी. अदीक कडक शिक्षा केल्ली, अदीक कडक जिवीत केल्लें. पूण तशेंच भाशेन न्हय, कडक करूंक जाय म्हणून ते भाशेन करिनाकात म्हणून तो तांकां शिडकायता आनी सांगता. पूण सारकें पळय तें करया. तें कशें आमकां कळटलें? वतून ताचीच मदत आमकां जाय. आनी हे भाशेन आयज बोनवेंतुरा आसा पळय, ताचें फेस्त आमी समरवता. ताणेनूय आपलें जीव तेच भाशेन सादलें. 13व्या शेंकड्यान ताचो जल्म जालो. 1221 वर्सा तो जल्मलो. थोडे म्हणटात ताच्या आदी, पूण कांय नजो. मागीर तो मेलो 1274 वर्सां. ह्या वर्सांनी ताचें जिवीत कशें घडोवन आयलें? पयले सुवातेर धाकटो भुरगो आसतना बरे व्हडले घराण्यांतलो आसलेलो, पूण तो एकदम दुयेंत आसलेलो. मायन आनी पायन भाग्यवंत फ्रांसीस दी आसीस ताचे कडेन मागलें आनी तो बरो जालो. बरो जाल्या उपरांत तो शिकूंक पारिसाक गेलो. आनी पारिसाक फ्रांसाक गेल्या उपरांत ताणें बरें शिकून काडलें आनी तो प्रोफेसर जालो. प्रोफेसर जाल्या उपरांत ताका अशी उर्बा आयली की हांव म्हजें जिवीत देवाक भेटयतलो फ्रांसिस्कानाच्या अर्दींत. तांचे बरोबर थंयसर जॉयन जाल्या उपरांत तो म्हणलें तूं बरो शिकणार आसलेलो, थियोलॉजन आसलेलो, म्हणजे देवशास्त्रांत तो एकदम उत्तम आसलेलो. मागीर फिलॉसॉफी, तत्वज्ञानांत एकदम बरो आसलेलो. बरोवपाक, उलोवपाक एकदम फीन. ताका रोखडोच त्या कॉंग्रेगेशनाचो वडील केलो, सुपिरियर जनरल केलो. आनी सुपिरियर जनरल जाल्या उपरांत तांचे मदें खूब तोंट आसलेलो, टेन्शन आसलेलें. थोडे म्हणटाले फ्रांसिसान पळय आमकां कडक शिस्तीन जिवंक जाय, ते भाशेन जिवंक जाय, म्हणजे पवित्र पुस्तकाचेर आदारून आमचें जिवीत सारूंक जाय. दुसरे म्हणटाले ना, मातशें तें कमी करया,
तितले कडक करचे न्ही आमी आनी हांचे मदीं खूब तोंटो आसतलो ताणें मोदलो मारूग पत्करलो आनी तांकां दाखयलें आनी हे भशेन ताणें तांचें जिवीत थाऱ्यार हाडलें तरी पूण हे गोट आसात तांचे म्हणजे हे पंगड आसात तांचे कन्वेंच्युअल्स रिलासाती हे भशेन हात कापुचिन्स ताचे मदीं खूब गोट जालेले आसा म्हणजे पंगड जालेले आसा पूण ताणें तांकां सगळ्या जाणांक पोत्तून एकठांयले आनी ताका लागून ताका म्हणटा तो दुसरा फुंडादोर फ्रांसिस्कन ऑर्डरीचो पूण ताणें खूब बरयलें खरें आनी खूब ताणें केलें ताका मागीर आर्च बिशप कोत्ताले योर्काचो आनी ताणें सांगलें हांव तातूंत हें जायना म्हणून 7 वर्सांनी ताका पोत्तून कार्डिनल आमचो आतां फिलिप नेरी राव ताका कार्डिनल केल्लो आसा न्हय ते भशेन ताका कार्डिनल केलो अल्बानांचो आल्बान म्हणटा पळय थंयसर गांवांत थंयसरलो केलो थंयसरूय ताणें खूब बरेंपण दाखयलें लोकांक आनी खूब बरयलें ताणें आनी शेकी मेल्या उपरांत म्हणून हितून ताका सांतपण मेळ्ळें पूण ताचो एक आमीग आसलेलो तोय ताचेच बरोबर शिकतालो फ्रांसाक ताचें नांव थॉमस आकीन चड म्हणून हितून चिंतनांनीच आसतालो पूण वो प्रॅक्टिकलान आसलेलो आनी ताका म्हणटा सेरफीक डॉक्टर म्हणून ताचें जिवीत ताणें सदांच खालतेकायेन जेजूच्या एकवटान चाललें आनी पवित्र आत्मो ताका सगळें शिकयतालो आनी दाखयतालो एकदम सादो हिचोरी प्रवचन दिवपाक तो तयार आसतालो जावं व्हडल्या मनशांक जावं साद्या मनशांक सदांच देवाचें उतर सुटावें करून तांकां शिकोवंक तो सदांच तयार आसतालो कुमसाराक बसोंक आनी हे भाशेन ताचें जिवीत आसलेलें देवा सरशीं सगळ्या जाणांक ओडून घेवंक म्हजे भयणीनो आनी भावनो देवानूय आमकां खूब जाणांक बरेंपण दिल्लेलें आसा आमी सगळे जाणां देवाच्या बरेपणान जियेता हें बरेपण अदीक आमचें सगळें घडोवन येवच्या जेजूच्या एकवटान आमी सदांच रावया आतां आमी आमच्या हात अशें उंटेन दवरया दोळे बंद करया प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजू आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान भरोन येता आनी सगळें आमचे भितर आहा तितलें भायर काडया आमची चिंतनां आमची भावना आमची आठवणी आमची चाल आहा तितलें जेजूचें आनी आमचें ओ देंवचाराचें सगळें भायर काडया ताचें दवरया तो तें आशिर्वाद दिवन बरें करतलो वायट हांते काडून ताचें बरेंपण आमचें सगळें भरून काडटलो आतांच्या आतां आनी हो अणभव आमी घेवया कित्याक जेजू आमचें सगळें सदांच आसा ताच्या एकवटान आमचें जिवीत सारया आनी ताचे बरोबर आयचो दीस आमी सारया